पावस नाही सामको दमट अशी करून आसा म्हटल्यार मातशे कपडे जे आसा नाही ते सुकोवन येतले नाल्यार कंटिन्युअसली पावस जर चालू असत नाही जाल्यार कपडे बरे सुकोवन येना तशेंच नाही 2-3 दीस वलेच उरता सामके मागीर फॅना कडेन सुद्दां म्हणटा तशें घातले नाही तरी म्हणटा ते तशेंच उरतात ते सो दमट करून आसा सामको। सो हे गायज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग। कशी आसा सगळी तुमी आय होप सो तुमी सगळी बरें सगळी बरेंसपाक जाय आमी बीन बरी आसा। तर सकाळची 11 जाल्ली आसा आनी त्याच बरोबर आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो बेगिनात असो स्टार्ट केलो म्हटल्यार न्हय मेन म्हटल्यार आयज म्हजी सकाळ जी आसा ती बेगिना जाल्या आनी त्याच बरोबर सगळ्यान पयलीं उठले च्या बीन घेतली आनी घराय कडेन व्हरून दिली सामकी बेगिनाच म्हणटात तशी कारण मेन म्हटल्यार आयज मम्मी ना घरा कडेन मम्मी आसतना बरी जाता म्हाका मातशी हेल्प जाता बट ती मातशीशी भायर सरल्या सो सगळे म्हणटात तशें घरा कडेन आनी हांगसर बीन पळोवपाक जाय म्हाका मम्मी आसल्या उपरांत एक तर ती घरान पळयता हांव म्हाज्या घरा कडेन पळयता म्हटल्यार काम कशें कितें बट आतां एकले असल्या कारणान कशें दोनूय कडेन पळोवपाक जाय कितें नाका जेवणूय करूंक जाय तेका लागून सो मम्मी आसतनाच घरा कडेन च्या बीन दिवन येयले हांव म्हटल्यार च्या दिल्या उपरांत मागीर घरा कडेन बिंदासपणे जेवण तर करूं शकता न्हय तेका लागून आनी ती दनपारां येतली सो आजून तशें कांयच करूंक ना जेवण बीन कांयच करूंक ना आतां करतलें हांव जेवण बीन मिरसांग बीन वांटून कांय दवरूंक ना सो म्हटल्यार पयलीं घरा कडलें पळोवन येवया तेच्या मागीर हांगसरूच आसा न्हय सो आतां म्हाका मिरसांग बीन रेडी करूंक जाय भरपूर अशी आयदनां आसा च्यावेची ती धुवन घेवपाक जाय सगळ्यान पयलीं म्हटलें व्हिडिओ स्टार्ट करया मागीर करता म्हटल्यार थंयच उरतलो तेका लागून सो अशा तरेन आयची सुरवात जाल्ली आसा सो आतां नुस्त्याचें हुमण बीन करूंक जाय म्हाका ऑलरेडी मम्मीन काल नुस्तें बीन घेवन दवरलेलें सो तें क्लीन बीन करून दवरलां व्हडलेशें टेन्शन ना कातून बीन दवरलेलें आसा फकत वांटून घेवपाचें हुमण करपाचें नुस्तें फ्राय करपाचें त्या अनुसार मम्मी दनपारां अशी येतली सो अशा तरेन आसा आयचो अपडेट म्हणटा तसो आनी मदीं व्हिडिओन तुमकां आवाज येवं शकता कारण टायल्स कटींग बीन चालू आसा तर बऱ्या तरेन सद्या टायल्स बसोवन जाल्ले आसा किचनान सुद्दां जाल्ले आसा मागीर पळोवया केन्ना फाल्यां परवा बीन तुमचे बरोबर शेअर करता ओके सो चला आतां किचनान या काम करपाक स्टार्ट करया आनी आयचो रुटीन तुमकां दाखयता सो कशा तरेन हांव सद्या आयज मॅनेज करता मम्मी येयसर घरा कडेन आनी हांगसर म्हणटा तशें ओके आनी आयचें वेदर सुद्दां खूब बरें आसा पावस येवंक जायना तेका लागून तरी बट मम्मीन हांगसर कपडे सुकत घातल्या भायर घालूंक ना कारण पावस येत जाल्यार ते भिजोन वयता भायर भितर नाचोंक म्हटल्यार एक तर शेळो जाल्लो आसा तेका लागून सो चला किचनान या आनी जेवण करपाक स्टार्ट करया रेसिपी तर शेअर करचे ना कारण ऑलरेडी कितले फावटी शेअर केल्ली आसा तेका लागून सो गायज हे पळयात आयचे वेदर बरें आसा न्हय हलकेशें वत येयलें आनी बॅकग्रावंड म्युजीक दिता पळयात माजर सो गायज अजून नाही हांव किचनान वचूंकूच ना वचपाक आनी नुस्तेकार येयलो सो नुस्तें हाडूंक पयलीं वयता कारण आमकां नुस्तें आसा बट फाल्यां सोमार परवा मंगळार म्हणटा तसो आमच्या माजरांक नुस्तें तर जायच सो ही पळयात हांगसर खंय तरी बसले ही पळयात हांगसर बसले सो तांकां तर नुस्तें जायच न्हय सो तेका लागून मम्मी पयलींच घेवन दवरता सो खंय तरी पॉक करता तेका लागून हांव भायर येवन रावला घरान मागीर आवाज येयना फॅन बीन लायलो जाल्यार आमी एका कॉर्नराक पडटा आनी नुस्तेकार एका कॉर्नराक येवन रावता आवाज येयलो सो चला म्हणटा तशें नुस्तें घेता आनी घेता काबार करून येयला सगळे सो गायज हांगसर घेतले हांवें हे पळयात बांगडे काबार करून येयला हांवें सगळे तो आयज सो गायज नुस्तें बीन घेवन येयलें हांव कांय नासलें नुस्तें सगळें काबार करून येयला तरी बट मम्मी तेका सांगून दवरता म्हणून बरें आसा सो हे पळयात नुस्तें घेवन येयलें म्हटल्यार फाल्यांचें आनी परवाचें आनी ही पळयात नुस्तें खावपी खंय बसली ही पळयात हांकां कितें बसोन कितें रे एक टायम आमी नुस्तें खावपाची रावत बट ही रावता सो चला गायज नुस्तें तर घेतलें हांवें आतां किचनान वयता आनी बाकीची तयारी करता भायर मातशें वत येयलें म्हटल्यार ना गरमी जावपाक स्टार्ट जाली सो हांव किचनान येयलें आनी किचनान येताच न्हय सगळ्यान पयलीं आमकां ओपन करूंक जाय तें म्हटल्यार पड्डे हांगासले पड्डे जे आसा ते कर्टन लायले ते नाल्यार ना किचनान बरो फोकस पडना तेका लागून सो गरमी जाता भयंकर म्हणटा तशें आनी किचनान सद्या इतलो पसारो पडलेलो आसा ना तो म्हाका आतां काडून घेवंक जाय सगळ्यान पयलीं मिरसांग रेडी करून घेता म्हणजे बाकीचें जें काम आसा तें फटाफट जातलें मागीर लायट जर वचत जाल्यार सगळीं कामां उरतलीं आनी मम्मी मागीर येत जाल्यार म्हणटली तुवें करूंक ना काय म्हणून सो तेका लागून अशी गडबड जाता ना सो चला मिरसांग रेडी करून घेता बांगडे तशेंच दवरता पळयना ते मागीर पळयता मम्मी येवन पळयतली तेका लागून
सो गायज हांगसर किचनान एंट्री मारतात न्हय सगळ्यात पयलीं म्हणटा तशी गॅस क्लीन करून घेतली, तेच्या मागीर बारीक सारीक जी कामां आसली, बारीक सारीक म्हटल्यार भरपूर कामां आसली ती करपाक स्टार्ट केली। आणि आयच्या व्हिडिओन हांवें बरे तरेन किचन जो आसा तो म्हणटा तसो कॅप्चर केल्लो आसा। हेज्या पयलीं बीन हो किचन हांवें कॅप्चर केल्लो आसा, बट आयज मुद्दाम केला कारण आता थोड्याच दिसांनी आमी आमच्या घरान शिफ्ट जातली। सो हे जे बारीक सारीक गोष्टी आसता न्हय ते हेजो मेमरी म्हणून फुडें आमकां पळोवपाक गावता। तेका लागून म्हटल्यार हो किचन जो आसा तो खरोच कॅप्चर करया, फुडें म्हाका पळोवपाक गावतलो। कारण कशें आसता ना, जशी परिस्थिती येता तशी एडजस्टमेंट सुद्दां आमकां करचें पडटा आणि शिफ्ट जाल्ल्याक आमी खूब एडजस्टमेंट केल्ली आसा आणि ती हेजो मेमरी म्हणून आमकां फुडें याद उरतली, तेतूनसून कितें गोश्टी शिकूंक गावतले। सो तेका लागून हांव आतां जे व्हिडिओ आसा ते बरे तरेन थोडे थोडे अशे कॅप्चर करता। तर हांगसर सगळ्यात पयलीं न्हय मिरसांग बीन रेडी करून घेतली, म्हटल्यार बेगिना रेडी करून घेवया, मागीर सुशेगाद काम करपाक गावतले। कारण मिरसांग रेडी जाल्या उपरांत लायट गेली सुद्दां जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना। आणि ह्या व्हिडिओन तुमकां एक धाकटीशी स्टोरी सांगता। सगळ्यात पयलीं आयदनां बीन अवॉइड करा, कारण आता ही आयदनां ओल्ड जाल्ली आसा आणि ती हांव नवीन घरान वयतना चेंज करतले। सो म्हणटा तशें सध्या तर शॉपिंग काय करूंक नावेन, बट म्हाजी शॉपिंग चालू आसा, ती मागीर एका व्हिडिओन शेअर करता तुमच्या बरोबर। तर आता धाकटीची स्टोरी सांगता। तर म्हणटा तशें कशें आसा, म्हाज्या बद्दलच स्टोरी सांगता तुमकां। तर सगळ्यात पयलीं जशी म्हाजी एज आसली म्हटल्यार धाकटें आसतना, धाकटें म्हटल्यार न्हय कॉलेज टायम सुद्दां तुमी म्हणूं शकता। त्या टायमार म्हाका किचनान बीन तितलो इंट्रस्ट नासलो, जेवण बीन करपाक इंट्रस्ट नासलो, बट आतां स्लो करून हांव मम्मीक हेल्प करता किचनान, बरे गोश्टी हांवें शिकून घेतल्या, जेवण बीन करप। सो स्टार्टींग न्हय म्हाका अशी थोडी जाणां अशी म्हणटाली की तूं मगो किचनान इंट्रस्ट ना, तुका जेवण बीन करूंक केन्नाच येवचें ना, तूं केन्नाच हे शिकना गोश्टी अशें म्हणून। बट हांवें तेका केन्नाच रिटर्नान आन्सर दिवंक ना की हांव कित्याक शिकना। बट म्हाज्या मम्मीनय म्हाका तशें केन्ना असो फोर्स करूंक ना की किचनान तूं काम करूंकूच जाय, तूं एक चेडू मनीस आसा। तर ना, म्हाजो न्हय ल्हानपणा पासून असो आसलें की हांव स्पोर्ट्सान खूब बरें आसलें, म्हाका खेळान खूब मजा येताली, म्हटल्यार खेळ वेगवेगळे गोश्टी ते आवडटाले। बट अशें गर्ल्सां भशेन ना किचनान बीन काम करपाक म्हाका तितलें लायक नासलें आणि म्हाज्या मम्मीनूय केन्ना फोर्स करूंक ना। आनी जी उलयताली ह्या बद्दल की तूं किचनान जेवण बीन करना, तेंकाय बीन हांवें केन्ना आन्सर दिवप गरजेचें समजनासलें। कारण म्हाजें मत तर अशें आसलें, जसो टायम येता तशे गोश्टी ऑटोमॅटिकली म्हाका येताले आनी ते गोश्टी हांव शिकून घेतालें। आणि किचनान अशें आसा, टायम येयल्या उपरांत सगळी जी चेडवां आसा ती आपआपल्याचेर जेन्ना काम पडटा न्हय तेन्ना सगळें काम प्रॉपर करतात। हे शिकूंक जाय ते शिकूंक जाय अशें ना, म्हटल्यार जशें लायक अशें आसता पळयात, जशें आपल्याचेर येयलें न्हय की सगळेच चेडवां कशें सगळे गोश्टी शिकून घेता, जशी परिस्थिती येता न्हय तशे गोश्टी आमकां शिकपाक मेळटा। सेम थिंग म्हाजें चिंतप सुद्दां तशेंच आसलें की मुद्दाम ही गोश्ट शिकपाची अशी गरज ना किचनान जेवण बीन करप। आनी तशी ती एज सुद्दां नासता, बरोबर ना, जशी एज येता तशे गोश्टी आमी शिकता। सेम थिंग म्हाजें चिंतप तशें आसलें, हांव आतां शिकचें ना, बट जसो टायम येयल्या उपरांत म्हाका सगळ्यो गोश्टी हँडल करपाक कळटले आनी बरे तरेन हांव गोश्टी आतां हँडल करता। जे म्हाका किचनान एक्चुअली जेवण सुद्दां करूंक कळनासलें ते बरे तरेन करता हांव आतां। सो हे आन्सर तेंका लागून आसा जेंच्यांनी खूब दीस पयलीं अशें म्हटलेलें की तुका कांयच येयना म्हणून। सो गायज टायम न्हय 12 जाली आनी म्हाजें ओवरऑल म्हणटा तशें थोडे फारशें काम जालें, म्हटल्यार सध्या हुमण दवरला, आयदनां बीन हांवें धुवून घेतली फटाफट आणि त्याच्या भितर न्हय मदीं मदीं व्हिडिओ कट करून 2-3 फावटी घरा कडेन वचून येयले। एकदां काका येयल्लो आपोवपाक, सो तेन्ना वचून येयले, मागीर परत एकदां नुस्तेकारा खातीर पयलीं गेले, तेच्या मागीर परत एकदां काका येयलो, तेच्या मागीर मम्मीन फोन केलो। अशे तरेन हो जो व्हिडिओ आसा न्हय तो कितले फावटी हांवें कट करून केला, म्हटल्यार आयचो व्हिडिओ जो ब्लॉग जो आसतलो न्हय तो कितले फावटी कट करून कंप्लीट करतलें हांव। सो अशे तरेन म्हणटा तशें आसता गडबड, तेका लागून हांव ब्लॉग करूंक पावना, केलो जाल्यार तो मदीं मदीं कट करचो पडटा, जसो की हांवें आयज केलो। आणि आतां परत पळोवया, म्हणटा तशें एक्चुअली न्हय गॅलरीचे टायल्स बसोवपाचे चालू आसा काम सध्या, सो तेका लागून काका आपयता कशें कितें तें बीन पळोवपाक जाय न्हय, सो तेका लागून वचून येयलें हांव एकदां आतां। सो आतां काय वचूं शकना, हुमण आसा आनी एकदां तर अशें जाता की गॅशीर कितें आसतना सुद्दां बंद करून घरा वयचें पडटा, परत येवन चालू करून करचें पडटा। सो अशें जाता। सो आतां मम्मी पळोवया केन्ना येता ती, आनी कितें गरमी जाता ना, भरपूर अशी गरमी जाता, मातसो पावस ना म्हटल्यार इतली भयंकर गरमी जाता।
हांगसर झाडां आसून सुद्धा आता गरमी जावपाक लागली. सो म्हण आसा म्हाजे गॅशीचे, मातशें म्हटलें बसया, कंटिन्युअसली उबे आसा. जीव काबार जाता ना. हाली घराच्या हितून ना इतलो जीव काबार जाल्लो आसा ना, इतली धावपळ जाता घराच्या हितून, घराच्या कामान म्हणटा तशें की रेस्ट करूंक प्रॉपर पावना आमी. म्हणल्यार सकाळची जी उठ्ठा ना ती सांजची खंय तरी रातची न्हिदता तितलीच, तेच्या मदीं मातसो रेस्ट घेतली म्हटल्यार टायम ना. वय. सो आतां परत गॅशी कडेन वचूंक जाय आनी जे हुमण दवरला ते पळोवंक जाय, नुस्तें फ्राय करूंक जाय. सो चला या परत किचनान आसले तशें आनी हुमण पळोवया खतखतो येतलो. सो आता फुडें स्टोरी कंटिन्यू करूया. तर कोणाकूच काय येना अशें ना, प्रत्येक मनशाच्या भितर एक टॅलंट आसता आनी जसो जसो टायम येता तसो तसो तो टॅलंट आमकां कळपाक लागता, बरोबर की ना. सो ह्या किचनान सद्या मेस आसा भरपूर, सो थोडे दीस एडजस्ट करून घेया, तुमकां अशेंच पळोवपाक गावतलें. म्हटल्यार जशी परिस्थिती येता तशी एडजस्टमेंट करपाक कळोंक जाय. आनी ह्या किचनान सुद्दां खुबश्यो गोश्टी आमी खुबश्यो रेसिपी पयल्ली आसा. जेन्ना हांव शिफ्ट जातलें न्हय म्हाज्या घरान, तेन्ना ह्या घराची सुद्दां खूब याद येतली. एज अ मेमरी म्हणून म्हाजे कडेन खुबश्यो गोश्टी आसा. आनी हांगसर हांव मम्मी वांगडा उलयतालें, सायड बाय सायड म्हाजी न्हय इतली गडबड चालू आसली, कामूय करतालें, मम्मी बरोबर उलयतालें, फोन अटेंड करतालें, तेच्या मागीर भायरूय पळयतालें, हुमणूय चालू आसलें. हांगसर खतखतो येयल्लो, ओली कोथंबीर बीन कट करून घातली. सो अशे तरेन म्हाजी आयची गडबड ही चालू आसली हांगसर. सो गायज पावसान न्हय भरपूर असो काळोख केलो, म्हटल्यार बरें जालें हांवें कपडे बीन भायर सुकत घालूंक ना म्हणून. तर हुमण बीन जालें म्हजें करून, नुस्तें न्हय सगळें ल्हान दवरलां, म्हटल्यार मीठ बीन सगळें ल्हान दवरलां. सो आतां येवन फ्राय करतलें. सद्या हांव वयता घरा कडेन, जी चावेची आयदनां आसा ती घेवन येता. आनी हातीक म्हाज्या ना हें लागलें, डब्याचें धाकण लागलें आनी बऱ्या तरेन असो कट पडलो सामको. सो चला हे चालूच आसता म्हणटा तशें, लागप हें करप तें करप. सो चावेची आयदनां जी आसा ती घेवन येता, मागीर म्हाका धुवपाकूय बरी पडटली आनी प्लस मागीर रोखडोच टायम जाता चावेचो, सो व्हरोन दिवपाकूय बरी जाता. मागीर अजून मम्मी येवंक ना आनी टायम सांगपाक गेल्यार 12:30 कितें तरी जालें. सो चला फटाफट वचून येवया. पावलें हांव घरा कडेन आनी हांगासली रेंव बीन आयज सद्या काबार जालें. सो हे पळयात अशेंच आसा सद्या. हे आतां पळोवया केन्ना टायम गावता आनी काडूंक गावता. हे जे टायल्स बीन आहा ते काडूंक जाय. तर हांगसर घरा कडेन म्हणटा तशे भायले जे टायल्स आसा ते बसोवप सद्या चालू आसले, म्हटल्यार ते बसोंक नासले. ओवरऑल बऱ्या तरेन सद्या टायल्स बसोवन जाल्ले आसा. फकत इतलोच म्हटल्यार इतलो जागो उरलेलो बसोवपाचे, बाकी भितर सगळें जालें. तशें आजून काम भरपूर पेंडींग आसा, ते मागीर स्लो करून तुमकां दाखयता कशें कितें तें. सो गायज येयलें हांव घरा कडेन वचून म्हणटा तशें चावेची आयदनां बीन हाडली आनी एक म्हजें काम जें आसा तें वाडलां सद्या. बट तें काम काय हांव करूं शकना, आतां मम्मीचो वेट करचो पडटलो. तें म्हटल्यार न्हय आमचे कितें म्हणटा तें भाड पाडूंक येयल्लें आसा, म्हटल्यार नाल्ल काडपाक येयल्ले आसा आनी ते इतके लांब आसा ना की आमच्या घरा कडसून बरें लांब वचून हाडचें पडटा. ते बीन तकलेर म्हणटा तशें, आनी ते हांव काय हाडूं शकना, इतले सामकें भरपूर म्हणटा तशें. सो पळोवया, मम्मीक आतां कॉल केला हांवें की कशें कितें करूं काय म्हटलें. सो पळोवया, सद्या घरान वयता, नुस्तें फ्राय बीन करून घेता. सो पयलें आसतलें थोडे फावशे तुमकां दाखयलें. सद्या गॅलरीचे टायल्स बसप चालू आसा, सो भितरलें तर जालें. चावेची आयदनां एकदां आयदनां काडली वदळ, आतां परत आयदनां जाल्या, आतां ही परत आयदनां जातली. आयदनां काडपाची दिसाक 10 फावटी. तेव्हा स्टार्ट जाली. सो भितन सरताच उदक सुद्दां पिवंक ना मम्मी, पूण आड्डोंक स्टार्ट केलें री. सद्या बसयलाय मम्मी, ट्रीट्स खाता पळयात कशे तरेन. तूं उदक मागीर पी, फ्रेश मागीर जा, पयलीं हें कर. कितें उपाशी नासलेल्या विशीं दीसभर उपाशीच आसलो हो. कितें रे हांवें घालूकूच ना रे तुका, अशें करून दाखयता पळयात तो आतां. म्हटल्यार हांवें आनी घालूकूच ना अशें तो मम्मीक आतां दाखयता. उबो राव एरी, उबो राव, चल बेगीन. मम्मी येयली हांगसर. सो म्हाजें नुस्तें फ्राय करपाचें आसा फक्त, तें हांव आतां करतलें. व्हडलोसो टायम जावंक ना, एक जाला. चला मागीर मेळटा तुमकां. राजा खाता पळयात कसो.
सो गाईज भायरने पावसान इतलो काळोख केला ना, आयज म्हणटा तसो भरपूरच असो पावस जो आसा ना तो काळोख करून करून येता. आणि त्याच बरोबर हांगसर मम्मी सुद्धा येयली. तुम्ही पहिले दिसतले कशा तरेन मम्मी हेरीक म्हणटा तशी ट्रिट्स बरयता. सो येताना ती घेवन येयल्ली. सो सोमतेक सोमते तिणी बरयली बी. आणि त्याच बरोबर आमचो बीन आतां जेवपाचो टायम जाल्लो आसा. म्हटल्यार ओवरऑल टायम जाला जेवपाचो. मातशें वक्तान जेवपाक जाय आतां. आणि परत आसलो तसो रुटीन फुडलो जो आसा तो डेलीचो म्हणटा तसो 3-4 बीन म्हटल्यार. सो चला तर जेवता बीन आणि मागीर मेळटा तुमकां. त्या म्हणसर मातसो रेस्ट करता. ओके सो चला. सो गायज आमी न्हय जेवली बीन आणि जेवण न्हय इतलें म्हाका लागले जाणा. म्हटल्यार एक्चुअली नुस्तें बीन फ्राय करूंक ना. खरें सांगता नुस्तें फ्राय करूंक ना. साजें करया म्हटल्यार रातचें करया म्हटलें फ्राय तिका. आतां आसूं म्हटलें. सो जेवण बीन घेतलें आणि आतां अशें दिसता की मातसो रेस्ट करपाचो. म्हाजे दोळे वरसून तुमकां कळटा आसतलें. आणि आतां वचोंक जाय मातशें वक्तान घरा कडेन. म्हटल्यार सद्या मातसो रेस्ट बीन करतले आणि घरा कडेन वयतले. सो म्हटल्यार आयचो व्हिडिओ सुद्दां हांगसरूच एंड करया. कारण मागीर व्हडलो जाता आणि सद्या हांव ट्राय करता धाकटेच व्हिडिओ करपाक. म्हाका एडिट करपाक सुद्दां बरें जाता आणि प्लस सायड बाय सायड दुसरी कामांय करूंक गावता तेका लागून. सो असो आसलो आयचो व्हिडिओ म्हणटा तसो थोडोफारसो रुटीन तुमचे बरोबर शेअर केलो. हालींच्या दिसांनी मदीं हांवें करूंक नासलो रुटीन. सो खूब दिसांनी असो केलो. सो चला म्हणटा तशें पावसानूय न्हय भरपूर काळोख केला. परत आसलो तसो. तर गायज चला आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करया. आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो. व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या आमचं देव बरें करून. बॅटरी सद्या अशी जाता. सो चला बाय बाय.